도시 소망 이사고딘 소망 내가 저랑의 약 베바 먹어가야 바보인 도시 소망 이사고딘 소망 내가 저랑의 약 베바 먹어가야 Jesus ata orpon, Jesus ata jevon, kushalga iliyat, beva mogagaya. Jesus ata orpon, Jesus ata jevon, kushalga iliyat, beva mogagaya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसून तुमचे सवे आसून मोगाल भावा भयणीनो, आमी सान फ्रांसीस शेवेरेच्या पोरबीच्या तयारेच्या 6व्या दिसाक आसां आनी पवित्र सभा आज साम आद्रे दोन दूत हाची परोब समोर उमता. ह्या निमित्तान आज आमी यादनिका म्हत्वाच्या आनी आकारणीच्या गोरा खातीर मागता. ह्यो सगल्यो समारंभण्यो मनांत दवरून आयच्या नियालाक आमी विशय घेतला तो म्हणल्यार गरीब दुबल्यांचो बोरवासो जावन देवाच्या उतराक पालो दिवया. पवित्र पुस्तकान पवित्र सभेचे शिकवणेन तशेंच सांता भक्ताच्या जिवितांत आनी शिकवणेन आमी पळयता ताचो पयलो मोग आनी हुस्को गरीब दुबल्या सवे जालो. हो मोग आनी हुस्को पयलो आमी देवा सवे पळयता. हो ताचो मोग आनी हुस्को गरीब दुबल्या सवे देवान आपल्या पुता वरवीं वेव्हारीक आनी संपूर्णायेन करूंक दाखयलो. आज हो विशय नियालतना आमचे मिसांव आनी जबाबदारी गरीब दुबल्याक सवे नोसरुया आनी ताचो पयलो मोग आनी हुस्को दवरतली आनी तांकां बोरवांसो दितली क्रिस्तांवां जावंक ह्या मिसांत आमी कृपा मागुया. आमी आमचो हुस्को दुबळ्या सवेन गरिबां सवेन दाखोवंक चुकल्या. देवान दिल्ली देणी आमी तांचे सेवेक वापरूंक चुकल्या आनी वेगवेगळ्या आमच्या चुकी अपराधांचो उगडास करून देवाचे काकलुतीक आमी उलो मारुया. आनी सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सर परिदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मना चिंतून आनी तोंडा उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओमचो अपराध ओमचो व्हड अपराध. हे पासत बायकोंत सदांच सांकवार मरी सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पोदेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
sari sorves mora deva sorgincia raya sorbot veda deva baba ami tuka namaskar korta ami tuka din rasta tuja torvoi nova pason ami tuka vakanta Somia Jesu Christa Baba Chaya Spuda Somia Deva Deva Chishili Tu Samsara Chipap Gatai Amchika Gudko Tu Baba Chaya Uzbiak Bosai Amche magme ai kunge kidat povidat mea sangati de baba chi moi men Jesu Christa egnots tu povit egnots tu ishmor egnots tu por mishmor प्रार्थुया बो वर्त्या देवा आमच्या मोगाल बापा शुभ वर्तमान पोरगोटूंक आनी पोरजेचो गवळी जावंक जेजून विचून काडलेलो बागयोंत आंद्रे आपल्या आपोवण्यांक पाळो दिवन कुर्सार मोरो पुर्यान जेजूक विस्वाशी रावलो ताचे विनवणेन आमकां सगल्यांक पूण भोव करून आमच्या गवळ्यांक शेवट पर्यान जेजूक विस्वाशी रावंक बोळ दी आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाचे सासनांक Amen. बागेवन पावलोन रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप जेजू स्वामी म्हूण तुज्या ओंटांनी उचारची जाल्यार आनी ताका देवान मेलेल्यांतलो पुनर्जिवनपण केला म्हूण काळजांतान सत मानशी जाल्यार तुजें तारण जातलें काळजांतान सत मानल्यार मनीस प्रमाणीक जाता ओंटांनी उचारून सांगल्यार मनशाचें तारण जाता ताचेर विश्वास दवरतात तीं सगलीं कधीच लोजेक सांपडची नात अशें पवित्र पुस्तक सांगता म्हणटच जुदेव आनी ग्रीक लोकां मदें कसलीच अंतर ना जाली कित्याक सगल्यांचो सोमी एकूच आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक पावूंक खूब गिरेस्त तो कित्याक सोम्याचें नांव घेवन ताका उलो मारतात तितल्यांकूय तारण मेळटलें पूण ताचेर बावाट दवरलेल्या शिवाय ताका उलो मारतली कशी आनी ताची खबर आयकले शिवाय ताचेर बावार्थ दवरतली कशी खबर परगटपी आसल्या शिवाय आयकतली कशी आनी तांकां धाडल्या शिवाय परगट करतले कशें आनी पवित्र पुस्तक तें सांगता बरी खबर हाडटात तांची पावलां कितलीं सोबीत पूण बरी खबर सगळींच मानून घेनात देखूनच इजायास म्हणटा सर्वेस्परा आमी परगटलां तें कोणें सत मानलां म्हणटच क्रिस्ताचो निरोप परगट जावन कानार पडचो आनी तो कानार पडून बावार्थ उठपन जावचो तर हांव विचारता तो ताच्या कानार पडूंक ना बी दुबावा विरेत कारण शेकन शेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो घासता संवसाराच्या शिमा पर्यान ताचो संदेश पावता
देवाचे उतर हे आमचो जबाब जावन दी शेकांशेक प्रितुमेचेर ताचो तालो आयकूं येता. सगळीं म्हणुया, शेकांशेक प्रितुमेचेर ताचो तालो आयकूं येता. अंतराळार देवाची महिमा वर्णिता. मोलोप ताच्या हातांचें काम परकोडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कोलयत आसा. जबाब शेकांशेक प्रितुमेचेर ताचो तालो आयकूं येता. उलोवप ना, उतर म्हणल्यार नाच. ताल्यांचो आवाज आयकूंकूच येना, तरी शेकांशेक प्रितुमेचेर ताचो तालो गाजता. संवसाराच्या शिमा पर्यान ताचो संदेश पावता. जबाब शेकांशेक प्रितुमेचेर ताचो तालो आयकूं येता. उद्गार Hallelujah, 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 hallelujah. सोमी म्हणटा, म्हज्या फाटल्यान येयात आनी मनशाक दोत्तात तसले कारवी तुमी जायशे हांव करतलो. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुझे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. गालिलियाच्या दर्यादेगेर चलतना जेजून दोगा भावांक, एकलो पेद्रू म्हणटात तो सिमाव आनी ताचो भाव आंद्रे, दर्यान जाळां मारताले ते देखले. ते खारवी आसले. ताणें म्हणलें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी हांव तुमकां मनशाक धरतात तसले खारवी जायशे करतलो. आनी रोखडेच जाळां सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंय तावन फुडें वचून आनीक दुसरे दोग भाव, जाकोब झेबेदेवाचो पूत आनी ताचो भाव जुवांव होड्यार झेबेदेवाच्या आपल्या बापायच्या सांगाता आपल्यो रांपणी शेवताले ते ताणें देखले आनी तांकां आपयले. रोखडेच रांपणी आनी बापायक सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. आज आमचो विशय जावन आसा गरीब दुबल्यांक बोरवासो जावन देवाच्या उतराक फाळो दिवया. तुमचे मदीं 2 चित्रां हांव दवरूंक सोदतां. 2 इमेजीस. पयलें मुर्तीकार, जाका आमी स्कल्पचर म्हणटात, आनी दुसरें चित्रकार, पेंटर. मुर्तीकार आपल्या हातांनी हातोडी आनी चिनी घेवन एका फातराक तो आकार दिता. आनी चित्रकार खाली चित्र फात बोय रंगान तो भरता. The sculptor chisels out and the painter fills in what is empty. ही दोनूय चित्रां आमच्या मुखार कित्याक दवरल्यां काय? कित्याक जेजू पेद्रूक, आंद्रेक, सिमावाक आनी जाकोबाक तांकां आपल्या फाटल्यान मनशाक दवरता तसले खारवी जावंक आपयता. तर आज आमी
मनशांक दवरता तसले खारवी जातले जाल्यार, परगोटणार जातले जाल्यार, गरीब दुबळ्यांची जी बेपरवा आमी करता ती काडून भायर उडोवंक जाय. आनी गरीब दुबळ्यांचो रेस्पेत आनी मान आमच्या काळजान रिगोवंक जाय. Something that we should take out and something that we should fill in. बोर करून गरीब दुबळी जी आमची फिरगोजेन आमच्या हाताखाल काम करतात तांकां मानान आनी रेस्पेतान आमी तांचो परामर्श करूंक जाय. उदाहरण, छत्तीसगड स्टेटींत आबनपूर म्हटलेल्या जाग्यार गांवांत जिवोदया हे आमचें लेप्रसी पालोटायन फादर्सांचें थंयसर आसा. 2001 वर्साक थंयसर कॉलेज करता आसतना 3 वर्सां रावल्या उपरांत ह्या घरांत जिवोदया लेप्रसी जी आवय बापूय जी आसली तांचे पांय आमी सलायन वॉटर सोडियम क्लोरायड घालून कांय मिनत्यो कांय जाणांचे पांय 1 वर पासून आमी दवरताले. उपरांत दोतोर डॉक्टर हेलन तांच्या पांयान वखद लावून बँडेज आमी करताले. ही तांचीं भुरगीं शेजाऱ्याक जे इस्कॉल आसा गव्हर्मेंट थंयसर तीं वेतालीं. आनी आमच्या भुरग्यांक जिवोदयाच्या भुरग्यांक ही दुसरी भुरगीं जीं आसात तांच्या सांगाता बाकार बसो नासलीं, तांच्या सांगाता खेळो नासलीं, उलोय नासलीं, पयसायतालीं. असलो अकमान ह्या आमच्या भुरग्यांक फावो जालो. आनी ह्या भुरग्यांनी आमच्या फादराक येवन केन्नाच म्हणोंकूय ना. कोणेकल्या भुरग्यान सांगल्या उपरांत फादर आबू ताणें एब्राहम जाका आमी म्हणटा ताणें 3 वर्सां भितर आमचेच कॅम्पसान नवें इस्कॉल सुरू केलें. आनी 18 वर्सां उपरांत आज ते इस्कॉलान त्या जाग्यार एकूच न्हय लेप्रसी सेंटरूच न्हय आनी एकूच इस्कॉल न्हय 2 इस्कॉलां, एक स्टेट बोर्ड आनी एक CBSE. आनी 6,000 वयर भुरगीं ह्या आमच्या कॅम्पसांत आसात. जी भुरग्यांक पयसायतालीं ती आतां आमचेच कॅम्पसान परत येवन शिकतात. देखूनच गरीब दुबळ्यांचो रेस्पेत काडी नाकात. भोव करून आमच्या हाताखाल आसात तांचो रिस्पेक्ट देम. आनी आमी पाद्री पासून जायते फावटी चुकल्यांत. जेजून खोड जालेल्या मनशांक वेंगयलो आनी तांकां बरी केली. सान फ्रांसीस सावेर देवाच्या उल्याक कान दिवन गरीब दुबळ्यांक तो बरवासो जालो आनी खोडकारां सांगाता काम करता आसतना ओंकलो पासून. पूण देवाच्या उतरान बोल्लोलो मनीस तांच्या सांगाता काम करूंक तो लागलो. आनी फादर आबू आनी डॉक्टर हेलेनाचे सांगाता भावार्थान वाडलेलीं दोगांय मनशां आज हो बरवासो गरीब दुबळ्यांक खोडकारांक तांणी दिलो. आमच्या जिविताचे नदर मारता आसतना आयची वाचपां आमकां उद्गारतात आनी उलो करतात. जेजू म्हणटा नुस्त्या धरतल्या खारव्यांक सोडून आपल्या फाटल्यान येवन मनशांक धरतले खारवी जावंक. मनशांक धरतले खारवी आमी जावंक जाय. जायते फावटी आमी आमचींच जाळां घेवन नुस्तेंच धरतात. जेजून आपयल्यार पासून आमी नुस्तेंच धरता. कसलें नुस्तें गाय? We use our free will and freedom, using our net, our body, just catching fish of I, me and myself. म्हाका जाय तसलें हांव नुस्तें धरतां. म्हजी जस्तोंगी म्हजो घोराबो जिवंक जाय. म्हाका जाय तशें म्हजें फिरगोजेन जावंक जाय. तूं सांगतलो कोणूच न्हय तुजें काम तूं करता तसो, म्हजें काम हांव करतलो, तूं सांगचो म्हाका कोणूच न्हय. असलीं नुस्तें आमी धरीत आसा. आनी असलीं नुस्त्यां धरून धरून दिसता न्हू खायत आसा. आनी असलीं नुस्त्यां खावून आमी दुयेंत पडलेलीं आसा. देखूनच आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आयज आमकां म्हणटा आनी उलो करता जशें आंद्रे, पेद्रू, जुवांव आनी जाकोब ताणें बापायक रांपोण आनी नुस्तें धरचें सोडून दिवन ताच्या फाटल्यान गेले मनशांक धरतले खारवी जावंक. आयज आमी खारवी जावंक
3 उलो हांव करता. पयलो तो हो, भौतीक गरिबी पयस करूंक. मॅटेरियल पॉवर्टी जाका आमी म्हणटा. जेजून 5 उडे आनी 2 मासले घेवन तांची बुकतान मारली आनी 5,000 वयर लोक थंयसर आसलो. कांय जाण हांगासर आसात, तुमकां जेजू उलो करतलो, तुमचे लागीं जाता जाल्यार गरिबांक आदार दिवंक. देवाचें उतर आयकात दिसताना आनी उतराक पाळो दिता आसतना गरीब दुबळ्यांक तुमच्या हाता खाला आसात तांकां ल्हानसो बोरवासो दियात. दुसरी गरीबसाण ती ही ओतमीक वाटेन. म्हजो ओतमीक गुरू अशें म्हणटालो, बेनीस, आयज संवसाराची नदर मारली जाल्यार वी ग्रो अँड ग्रो इन आवर प्रोफेशनल लायफ. वी बिकम रिचर अँड रिचर. आमी ग्रेस जायत वेता, गिन्यानान जायत वेता संवसारी वयर. पूण देवाचें उतर नाका, दोतोन शिकोवंक नाका. आनी दिसता आनी दिसपोटी आमी दिसोंक जाय आमकां 4थी क्लासीन आसात गाय म्हणून देवाचे उतरा वयर, वो 5वे क्लासीन, वो 1 क्लास फर्स्ट स्टँडर्ड. सगळी गिन्यान संवसाराची आमकां आसा आनी बोललेली आनी आमी वी आर ऑल प्रोफेशनल्स. पूण देवाच्या उतरा वयर कितली सवकास आमी. आनी ओतमीक वाटेनी आमची गरीबसाण उलयतली कशी आमी भावार्थान वाडोनात जाल्यार. आनी देखून पावल पयले वाचपान जें आमी आयकलां तें म्हणटा, भावार्थ दवरतली कशी जेजूची खबर ताणी आयकूंक ना जाल्यार. आनी संदेश परगटपी ना जाल्यार ती कशी आयकतली. आनी कशी आयकतली जाका कोणाकूच धाडूंक ना जाल्यार. तर आज देवाचें उतर परगटूंक लॉजें नाका दिसतानो आयज आमी जावन आसा परगटणार फ्रांसीस शावेरा भाशेन संवसाराक जो देवाच्या उतरान बोललो मनीस गोवा, मलेशिया, जपान दुसऱ्या गांवांनी तो भोंवलो. आज आमी जे जाग्यार आमी काम करता देवाचें उतर आमी उलोवंकूच जाय. आमी भियेता, लॉसता कित्याक म्हाका पडलां. आनी असली ओतमी गरीबसाणेन आमी वाडोवत आसा, ही पयसावंक जाय. आनी तिसरी गरीबसाण शर्मा कोबार करचे आदीं तुमचे मुखार दवरता ती ही, बेजान भावणांनी आनी मोनांनी आमी गरीब जाल्लीं आसात. आमचे भुरग्यांक जायते फावटी इस्कॉलांत इगोर्जेन आमी किकोत कोत्ता, डांबो, बोंडे शिकोनान पिसाट हे भुरगे. जाणात तुमी, न्यूरो डायवर्जन बिहेवियर्स म्हणलेले जे आसा, न्यूरो डेव्हलपमेंटल डिजॉर्डर्स ताका आमी म्हणटा, IQ तांचो सारको आसना, ADHD एटेन्शन डेफिसीट हायपर एक्टिविटी डिजॉर्डर, ऑटिझम जे भुरगे सांगता हांवें 7 वर्सां काम केलीं, डिस्लेक्सिया स्लो लर्नर्स तांकां आमी म्हणटा, आनी डिस्कॅल्कुलिया असले टीक डिजॉर्डर आनी जायते सोबे माजार न्यूरो डायवर्जन बिहेवियर आसात मोनाची आनी भावनां. भोव करून ऑटिस्टीक भुरगीं आसात, तांकां उलोवंक गमना कितें सांगूंक जाय पळय तें. आनी आमच्या हातून मोदेकूच आसत एडल्ट ऑटिस्टीक भुरगीं वाडलेलीं पासून आमी जायते फावटी कितेंय वयर सकयल जालें म्हणटच नाका, फाल्यां पोवचें, उलोवंक येना, डिस्कशन करूंक जाय, करूंकूच जाय. असले बिहेवियर आमचे मदें वाडलेले सांगात आसा. ऑटिस्टीक बिहेवियर बिकॉज वी लॅक टू कम्युनिकेट. सेमनस ऑटिस्टीक बिहेवियर, तेच मोचे, तीच कपडां 12 वर्सां जालीं तींच घालतात. घालिना जाल्यार घरान शिवोर आमी करता, शेवटून मारता, तीच प्लेट म्हाका मेळना, म्हाका इगोर्जेन तेच कपडे जाय, तेच बॅग जाय, तेच पेन जाय, तेच चेर म्हाका जाय. सेमनस तें तर ना. आमी इगोर्जेन घरान आनी कचेरीन काम करता थंयसर कितलो इदवास आमी करिना. असली बिहेवियर गरीबसाणेची ती, मोनाची ती, भावनाची आनी चिंतनाची. शर्मा सोपयता आसतना दिसताना 2 चित्रां दवरलीं, मुर्तीकार आनी चित्रकार. कांय आमी आयज ही बेपरवा करची दुबळ्या सांगाता ती पयस करूंक आनी कितें घालूंक जाय, भौतीक गरिबी पयस करूंक, ओतमीक वाटेन ही गरीबसाण जी आसा ती पयस करूंक.
आनी ह्या भुरग्यांक आनी वाडलेल्यांक तरूय बेजाची भावणाची आनी मनाची जी गरीबसाणेन आमी जियेता ती पयस करूंक एकामेकाक सांगात दिवंक बागेन फ्रांसीस सावेराचो आदार आमकां मागून घेवया. आमेन. उबी रावून आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सत म्हणटान देवाक, सोर पोदिदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसनराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोर सांबाळलो, आंकवार मारिताय सलमलो, पोंच प्लाताकाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पोदिदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुसुबी करूंक येतलो. सत म्हणटा पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सोबी, भोगतांचो एकठार, पातकांचें भोगसणी, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. वेगवेगळ्यो आमच्यो गोरसो दोनया देवाक आमी उबारुया. म्हज्या फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक दोत्ता तसलो खारवी कोत्तलो. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडारांनी दिसाच्या दिसा जेजूचो ताळो आयकूंक, ताजो नीस पाटलाव करूंक आनी ह्या वरवीं जायत्यांनी भोव करून गरीब दोळबल्यांक बोरवांसो दिवंक जेजूशी हाडूंक बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आपणाक उलो मारतल्यांक सोमेस्तांक पावूंक खूब ग्रेस तो. आमच्या सरकारी राजकारणी आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी सगल्यांचे भोव करून गरीब दुबळ्यांची एक सारकी सेवा करूंक जसो देव उदार तशेंच ताणें उदार जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. ताजेर विस्वास दवरल्या शिवाय ताका उलो मारतलीं कशीं? आमी सगल्यांनी देवाचेर पूर्ण विस्वास दवरून एकामेकाचो भोव गरीब दुर्बळांच्या आदाराक पावूंक बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमी रोखडींच जाळां ओडें आनी आपल्या बापायक सांडून ते ताज्या फाटल्यान गेले. देव आपयता तेन्ना सगलें सांडून येदनिकी आनी म्हत्वाची भाव भयणी जावंक आमच्या भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी वय म्हणूंक बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. भोव दयाल आनी मोगाल बापा, ही आमची मागणी आनी आमच्या काळजांनी आसलेले आवंडे आमी तुका उबारता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. Bapak managon kon bailo, zai cauza ci cori bokti, takana kabolidana, zai peleaci doya priti, mogal bapa manuntuge, mogan keli ibetoni.
ताका नाका पयशा इबार जाय दुबल्याचो केलो हुस्को मोगाल बापा मारून तुगे मोगान केली ही बेचोनी मोगाल बापा मारून तुगे मोगान केली ही बेचोनी. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर परिदार देव बापाक मान दादोसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पयस देवा सरीसपोट मानून घेवं. सर्गीच्या बापा, बागयोंत आंद्रेच्या पोळबे दिसा तुका भेटोवंक त्या देण्या वरवीं आमीच तुका मानो आनी तुजे पोदवेन बदल्लोली ती देणी परतून घेवन नव्या बोळान आमी बरो. हे परी तूं आमकां दिताय त्या कुर्साक वेंग मारून सोडवणेच्या कामांत जेजूचे सहकारी जावंक आनी सासणांक ताच्या संगता तुजी मोहिमा भोगूंक आमी पावूं. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताई आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासणीक गवळ्या तुजो हिंड तूं कदींच सांडिनाय, पूण बागयोन धर्मदुतां वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या हिंडाचे गवळी तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवदुतां बराबर आनी सर्गीच्या सोल दलबरां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dolbarazo, sorves por tu. Povit, 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 dolbarazo, sorves por tu. Zorganizo sarbolea, tuja voi bova. Utsorgi, tuka soy soy. Sorves poracina vieta, vieta kaka soy. Utsorgi, tuka soy soy. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोस्ट मरोन सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पडची. तेच परी जेवण जातूच ताणी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत.
पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी सोमेस मनशां पसत तें वारोतलीं. हें म्हज्या उगडासाक करात. भवार्थाचो घोट पोरगोटुया. तुझ्या कुर्सानी तूं जिवन पोनावोरवी तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवून दारा आमची सोडवून कोण. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पितां. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रतिमेचेर वस्तालोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लिओ आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंवली बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गोंवली बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलत कर. तांकां तुजे स्तागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पळजडीत मुखामोळ पळयोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिचे पोती बागेन जुसे, बागेन धर्मदुता, बागेंत आंद्रे, बागेन फ्रांसीस सावेर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमी सगळीं बापाची मोगाल भुरगीं आनी आमचो हुस्को एकामेका सोबीं ओदीक करून दुबळ्यांक सोबीं गोरजेक आकांताक सांपडलेल्या सोबीं आमी हे आमचें आपोवणी दर दिसाक पाडूंक जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान बापाचो आशिर्वाद एकामेकाक मागुया. म्हणून आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणणीन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणीन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सची येता आनी राजवट चलयता सासनाचे सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान सोम्याची शांती वांटुया.
जेजूची शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. हो तो शिशू सगले वेळार दुबळ्या सुवी हुस्को दाखयतालो. ही ती देवाची शेळी. ताचे जेवणाक आपयल्यांत ती सगली आमी सुबाकी. म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. काथोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला. फकत ताणेंच कुमन्याव घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of the members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to the both sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Sundianam kavato Dorikus kurami salyam Jesu chikurami sogli Jesu mosto kami sagwe Ekat sundianam kavato Dorikus kurami salyam Jesu chikurami sogli Jesu mosto kami sabe Ekus bivon soglia kaka Jesu vata pleroko Eka shivanam kaborta Priti mogan kalsa zota Ekus bivon soglia kaka Jesu vata pleroko Eka shivanam kaborda Priti mogan kalsa zuta Ekut suple sami palso Moga uptes Jesu dila Ekut sadnyam kakelia आपल्याच मोगान सगळ्यांक वेगो एकूच सुख देस आमी पालचो मोगा उपदेश जेजून दिला एकूच साधन्या आमकां केल्या आपल्याच मोगान सगळ्यांक वेगो एकूच पिवून सगळ्यांक आमकां Jesu vata pleroko Eka shivanam kaborda Priti mogan kalsa zuta Ekut spivon soglia kaka Jesu vata pleroko Eka shivanam kaborda Priti mogan kalsa zuta Ikuts bawat amच्या मौनान Ikuts विश्वास आमच्या काळजान Ikuts आशा आमचे जिणे कशे सासून पावोन पोगले Ikuts bawat आमच्या मौनान Ikuts विश्वास आमच्या काळजान Ekuts आशा आमचे जिणे
Moshe Sason pavot pogli Ikuts pivon soglia gamga Jisu vata pleroko Eka shivaram kaborda Priti mogan kalsa zota Ikuts pivon soglia gamga Jisu vata pleroko Eka shivaram kaborda Priti mogan kalsa zota Skorantam kabiran Baba Chenko pamchetikan Jesu vangra misogli Baba vengen nitikari Ekat skorantam kabiran Baba Chenko pamchetikan Jesu vangra misogli Baba vengen nitikali Ikuts pivon soglia gamga Jesu vata pleroko Eka shivaram kaborda Priti mogan kalsa zota Ikuts pivon soglia gamga Jesu vata pleroko Eka shivaram kaborda Priti mogan kalsa zota Eka sundyanam kavato Tore kuskurami zalia Jesu chikurami sogli Jesu mosto kami sabe Ekat sundyanam kavato Tore kuskurami zalia Jesu chikurami sogli Jesu mosto kami sabe आमचे दोळे दापोवया आनी वोगेपण सांबाळुया काळजान शेवलोल्या जेजूचें आसणें अणभवया आनी ताका आमी दिनवासुया प्रार्थुया स्वर्गीच्या बापा बाकिवंत दोर्मदूतांच्या हातांतले आमकां पावलोले जेजूच्या खुडी रोगताचें जेवण आमी घेतलां ताचे वरवीं जेजूचो मोग आमच्या काळजांनी वाडूं आनी उर्बेन बरोवन आमच्या भाव भयणीक जेजूशी ओडून हाडूंक आमकां कृपा मेळूं क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सोगलीं बसुया आयची मिसाची बॅट समोर ओंबलोल्या पाद्री जोकी फेर्नांडीस आनी देवा उतराची मोडणी केल्ल्या पाद्री बेनीस गोमीस हांकां आमचे दिनवास तशेंच गायनाची मांदावळ आनी वाचपाक कोत्तोल्यांक आमी दिनवासता कांय कळोवण्यो भाग्योन आंद्रेची परब कायद्यान 30 तारखेर पूण फाल्यां आद्वेंताचो पयलो आयतार देखून खेरीत कारणांक लागून ती आयज आमी समोर ओंपता आयज सान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 6वो दीस दिसपट्ट्या मिसाचो वेळ सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11, 3:30, 5, 6:15 इंग्लीश भाशेन
कुमसाराक तुमच्यान बासिलिकेच्या सांक्रिस्तीन सकाळच्या 5:30 ते 11:30 आनी सांजेच्या 3 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. तशेंच म्हज्या दाव्याक भायल्यान कावन्सिलिंगाची वेवस्था केल्ली आसा. कोणाक वचूंक जाय जाल्यार वचूंक जाता. सकाळचे 8:30 ते 12:30 आनी सांजेचे 3:30 ते 5:30. तुमी सान फ्रांसीस शावेराचे रॅलिकेचो उमो घेवन भायर सरतना थंय आमचे दियाक्न भाव आसतले. तुमकां जाय जाल्यार तुमचेर हात धरून मागणें करून घेवंक जाता. दर सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यंत बासिलिकेंत पवित्र संस्काराची भोजवण जाता. तुमी थंय जेजू सांगाता वेळ सारूंक जाता. आयज 12:15 मराठी भाशेन मीस आसतलें. फाल्यां हे भाशेन मिसां आसतलीं. 9:45 AM कॅनन्स मास. 11 तामील भाशेन मीस आसतलें. 12:15 मलयालम भाशेन मीस आसतलें. 2 सगळ्या स्थलांतरी मायग्रंट भाव भयणींक हिंदी भाशेन मीस आसतलें. 5 दिव्यांग पर्सन्स वीथ डिसेबिलिटीज भाव भयणांक मीस आसतलें. ह्या मिसा भेटेन भोगटीपणी भाग घेतलोल्या तशेंच हें वातावरण पवित्र करूंक वावुरतल्या सगल्यांक तुमकां आमचे दिनवास. फाल्यांच्या दिसा खेरीत भाशेन जाणट्या पासत आमी मागतल्या. निमाणो आशिर्वाद घेवंक सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेस्पोट तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय असो. सोर पोदेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर बागेवन फ्रांसीस शावेराचे विनवणेन आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. जेजू क्रिस्ताचे शांतेन दुबळ्यांचो हुस्को धरून तांकां सेवा दिवंक हांव तुमकां धाडटां. देवाचे उपकार. सान फ्रांसीस शावेराक मागणें. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोरोन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमच्या पासत विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. आमेन. San Francis Xaviera, voda cura, radis amcia moga, la solia, besaugan saiba, besargoicia. Sambalunamka Kopaduja Besaugan Saiba Desargoicha Sambalunamka Kopaduja Bebo